सोमारा जाल्ले मंत्रिमंडळ बसकेंत गोंय सरकारानच मीन खणी चालू करपाचेर कितें तो निर्णय घेवचो अशें पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन कळयलां अशें मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मंत्री विजय सरदेसायन पत्रकारांक म्हायती दिली। सरकारच मीन खणीचेर निर्णय घेवपाक शकता आसलो जाल्यार मीन खणी बंद पडिल्ल्यान त्रासान आशिल्ल्या लोकांक वर्सभर कित्याक फटयले। तशेंच विधानसभेंत केंद्र सरकाराक कळोवपा खातीर थारावाक सगळ्या आमदारांची मान्यताय घेवन आमकांय फटयले कित्याक असो प्रश्न विरोधी पक्ष मुखेली बाबू कवळेकारान काँग्रेस पक्षाच्या कार्यालयान पणजेन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत केला। आयज 17 तारीख म्हळ्यार 1 वर्स 10 दीस जातात आनी हे 1 वर्स जाले उपरांत आयज सरकार खंय तरी असले कन्क्लुजनाचेर येयला की परत गोवा गव्हर्मेंटान डिसिजन घेवचें किंवा अशे पद्दतीन आयज वातावरण चल्लां। तेंचे आमदार मंत्री उलोवपाक लागलात। आमी टायम टू टायम सांगत रावल्ले की गोवा गव्हर्मेंट जो आसा हे खाणग्रस्त लोकांक मायनींग डिपेंडंट लोक जो आसा तांकां खेळोवपाचें काम करता। फुटबॉला प्रमाणे अशें ह्या वाटेन त्या वाटेन खेळयतात आनी आयज प्रूव केला तेमी की आयज 1 वर्सा नंतर ते सांगतात तेंचे मोठे मोठे लोकांनी जी प्रॉमिसीस आज पर्यंत दिल्ली ती कित्याचेर खंयच्या आदाराचेर दिल्ली ती विचारपाची जाप आयज आसा। आयज तेंचेच खासदार मंत्री म्हणटात की खंय तरी सरकारान आयज गोवा स्टेट गव्हर्मेंटांनी फुडलो प्रोसेस चालू करपाक जाय जाल्यार इतलें वर्सभर तुमी आश्वासनां दी त्या कितें करी। ह्या खाणग्रस्त लोकां कडेन तुमी खेळपाचो प्रयत्न केला। तुमी टायम टू टायम तांकां नव्यो नव्यो डेटी दीत गेलात। आज ही डेट कोण खासदार डेट दिता, कोण CM डेट दिता, कोण मंत्री डेट दिता की अमके अमके डेटीक हें चालू जातलें आनी 1 वर्स खेळत दवरले उपरांत आतां तुमी म्हणटा खंय तरी की सरकारांनी ही प्रक्रिया चालू करपाक जाय जाल्यार हे तुमकां कोणी अधिकार दिलो ह्या गोंयकारांक। पयलीं त्रासाक जे खाणग्रस्त लोक त्रासा आशिल्ले तांकां आनी त्रासाक हें करप, नवीन आश्वासन दिवप, नवीन तांकां हें करप हो कोणी अधिकार दिलो? गोंय सरकारान आनी संबंदीत सरकार पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आतां लोकांची माफी मागपाक जाय। तशेंच मीन खणी चालू कशा तरेन करतले हाचेरय खरें कितें तें सांगचें पडटलें। वेंचणूक आशिल्ल्यान फट सांगचें न्ही अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या। हांगाय तेंची गव्हर्मेंट आसा, वयरूय तेंची गव्हर्मेंट आसा। जर चालू केल्लो फूल क्रेडीट तांकां आसलो पूण तरी देखून तें कित्याक जायना, कित्याक जालें ना। आनी जर तुमकां फायनली इतले वर्स हें जाले उपरांत सुद्दां आतां जर तुमी कन्क्लुजनाचेर हें घेवपा आसलें की ऑक्शन करात, जे तुमी ही प्रक्रिया चालू करा लिलावाची, जर अशें कितें आसलें जाल्यार 1 वर्सभर कित्याक रावले? वर्सभर एक खेळय कित्याक दवरले हांकां? म्हाका दिसता हे संबंदीत लोकांनी जे ह्या सरकाराच्या पक्षा भितर लोक जे आसा, तो मुख्यमंत्री जावं जावं खासदार जावं जावं मंत्री जावं, हेमी लोकां फुडें येवन चूक मागपाक जाय लोकांची पयलीं। लोकांक तेमी पिशा काडले आसात, तेमी लोकांक फक्त ह्या वाटेन त्या वाटेन धांवपाक लायलात, नवीन आमिशे दाखयलात, नवीन तारखो दिलात। तेंचे तकल्यांत कितें भलतें आशिल्लें? आमी अनेक फावटी उलयतना म्हणलां हांकां मायनींग चालू करपाचें ना म्हणून, हें खेळयता म्हणून, गाजर दाखोवप इलेक्शन पर्यंत। आतां सुद्दां तेमी स्पश्ट येवन सांगपाची गरज आसा सरकारान की जर आमचे स्टँड आमी घेतला आसा की जर आमी लिलाव प्रक्रिया चालू करतात, आमी आतां ऑक्शन करपाचें आमचें डिसिजन घेतलां, हें तुमी सांगपाक जाय। किंवा हें जें आसा तें बी परत तशेंच काय कितें इलेक्शन लागीं आसा, इलेक्शन तोंडार आसा म्हणून आनी कितें नवें सांगप आनी लोकांक परत कामां लागप जाल्यार करत चला। इलेक्शन आपल्याक परत निवडून दिया, परत वोटींग घालात, परत 2 खासदार निवडून दिया, परत सरकार जातलो, परत थंय आनी भाजप सरकार येतलो, मागीर आमी तुमचें करतले अशें आनी सांगपाचें आसा कितें? हेज्या पयलीं सुद्दां इलेक्शनाक लागून सुद्दां तेमी अनेक गजाली नसल्यो क्रिएट केला अशें तेंचे मंत्री सांगतात। PSC रिपोर्टा भितर कांय ना, आमी पळयलां बी 35,000 करोडाचें उलोवप जाय पयलीं, मागीर 5,000 करोडाचें पावलें, मागीर 3,500 कोटीचें पावलें, लास्टाक मागीर खंयच्या कडेन कांय ना। तशें हें आतां मायनिंगाचो विशय जो आतां शेवटी आतां तो कित्याचेर आसा? आतां तर तुमी कांय कन्क्लुजनाचेर येयला काय कितें? काय आतांय तुमी कितें उलयतात तें तुमी गाजर दाखयतात? ज्या लोकांक तुमी वर्सभर खेळयलात, नाचलात, त्रासा आसलेल्या लोकांक आनी ह्या वाटेन त्या वाटेन दिल्ली पर्यंत धांवडावपाक लायले, त्या लोकांचे पयलीं तुमी क्षमा मागपाचें, गोंयकारांचे पयलीं क्षमा मागपाचें आमी। आनी हेजे फुडें जे कितें करतले ठोस बाबा आमी हेंच करपाचें आसा हें तुमी सांगपाची गरज आसा। खाणग्रस्त लोकांनी जो बंद पुकारला ताका आमचें फूल समर्थन काँग्रेस पार्टीचें आसा। हेच्या पयलीं म्हणलें आमी जेन्ना आमी
खाणग्रस्त लोक रस्त्यार देवले किंवा ज्या ज्या जाग्यार ते एकठांय जाल्ले आमी तांकां फूल आमचो पाठिंबो दिल्लो. आतां सुद्दां जे ते कंठाळून सांग वैतागल्या भशेन जेन्ना ते आतां हें केलें तें बंद हें केल्लें आसा पुकारलें आसा अनावन्स केल्लें आसा ताका आमचो काँग्रेस पार्टीचो फूल पाठिंबो आसतलो.